इलेक्शन बी अशें लागीं पावलें न्ही की सगळ्यांक खास सुट्टात. कोण इलेक्शनां झगडटा तांकांय बी आनी कोण मत मारता तांकांय बी. आनी खाद अशी सुटली मागीर ती खाद सगळी खर्जुवपाक स्टार्ट करतात. आतां मास्क बी घालून तितली कळना रे, तरी ठो जिंदाबाद जिंदाबाद. हे पळय इलेक्शन डिक्लेअर जालें, सगळ्यान जाली, पण हो कोरोना सुगान जगपाक म्हणटा तो दिना. आनी आतां खंय जांकां 60 जाल्यात तांकां खंय कितें तरी बूस्ट काय बॉनविटा कितें खंय दितले. आमगेल्या मडगांवची एकटी बायल हें बूस्ट घेवपाक गेली तर थंय ती नर्स कुचक्क करून इनेसांव दिता ती खंय विचारता 9 म्हयने कंप्लीट जाले काय म्हणून. तेन्ना बायलाक कितें शेत दिसता म्हणून सरकारान हें बूस्ट काय कितें पळय दिता तें एक तर 8 म्हयन्यान दिवचें नाजाल्यार 10 म्हयन्यान दिवचें, पूण 9वो कंप्लीट जातकीर यो म्हणप सामकें चुकीचें. संक्रांत जाली म्हणटकीर आतां हळदी कुकूम तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला आनी जो कोण पळय चड उलयता ताका ह्या इलेक्शनाक उजरावन काढात. घाण करून उडयल्या, घाण करून उडयल्या. सद्याक 2022 वर्स आयिल्लें आसा. बेश्टे येवना तें, बेश्टे येवना. 2021 सोंपलें म्हणटकीर येयलें. बेश्टे मना मारले म्हण येवपा ते काँग्रेसय आमदार न्हू, काँग्रेस सोडून बीजेपी आयले म्हणपा एक हांव तितूंतलो. पूण हे जे 2022 जे आसा आनी हे इलेक्शन जे पळय आसा आनी हो कोरोनाचो पळय जो आसा बराबर ना तें, बराबर ना. इतलीशी पडटा दोवान थंडी जाता आनी ताळो मातसो दुखपाक लागल्यार टेस्ट केल्यार पॉझिटिव्ह येता. हे बराबर न्हू. हो कोरोना म्हणटा टीव्ही सिरियला भशेन जाला. कारण हो कोरोनाचो कितें जो आसा हो जेन्ना पळय सोंपता दिसता इतल्यान नवे ल्हार येता. अशें जावपा जायना. येयलो म्हणटकीर एकच फावटी सारको रावन वचपा जाय. हे ताका कळना. भुरगास न्ही तो अजून, भुरगो आसा कोरोना, 2 वर्सां जाय ताका. हे ताका कळपा जाय. एक गजाल सांगता. सगळीं सांगतात की अंदू थंडी भरपूर पडटा आनी शी खूब खाता म्हणटकीर हांव तुमकां एकच सांगता, शी खाता जाल्यार इल्लें कुट्ट करून पिवन न्हिदप. कोडुलिंबा पानाचें उदक म्हूण सांगता, नाजाल्यार आनी कितें कुट्ट करशात. संक्रांतेचे दीस आयले म्हणटकीर तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला. पूण तिळगूळ खातकीर मनीस खरेंच गोड उलयता काय ना हें जाणून घेवपा खातीर आमी एक एक्सपेरिमेंट केलो. एकट्याक तिळगूळ दिले आनी दुसऱ्याक बरो सोरो पिवयलो. तिळगूळ खालें तो गायो घालून पळ्ळो, पूण जो पळय सोरो पळय पिलो पळय न्ही तो अजून गोड उलयता. बरें हांव. लागा शिओलेचो दाग छुपाऊ कैसे लागा शिओलेचो दाग. मायकल तकलेर येऊन बसला रे, घरकान तेजी शिओलेन रुसल्या रे. आली 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 आता माझी पाळी, आली 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 आता माझी पाळी, कितें करू काय समजना. आ आ आ आ आ कभी खुशी कभी गम. कभी खुशी कभी गम. उलोवपाचें कांय ना, फक्त मास्क घालून ओगी रावपाचें आनी बरें काम करपाचें. एक गजाल हांवें पळयल्या की गोंयभर अशे लोक आसात जे हॉटेलांनी गेल्यार हात धुतकीर टिश्यू पेपर मागतात, पूण तेच हात जर घरा कडेन धुले जाल्यार मात कशा कशेय चेड्डेक पुसतात. आनी ह्या अशा लोकां पसून आमकां त्या त्या माध्यमांतल्यान सावध रावपाची सामकी गरज आसा. 2 गजाली गोंयांतल्यान इलेक्शना पयलीं वचत अश्यो म्हाका जाल्यार दिसना. एक कोविड-19 आनी दुसरो फडणवीस. म्हाका मुख्यमंत्री ह्या दिसांनी सदांच सांगता, तूं खंय आमचे कडेन सारको उलयना. म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें, जो आवड तो सर्वाना, तोची आवडे देवाला. म्हूण हांवें म्हणलें हांव कोणाकय आवडटा अशें हांवें म्हणलें वागपूच म्हणलें सोडून दिलां. ओगीच रिस्क आनी कित्याक सारकें न्ही.
इस साल हम चुनाव में तिलगुल बांटेगा और जो भी डायबिटिक होएगा उसको खाली चना और वो उपकार की सुपारी हम दे रेला है। और जिसको भी लग रेला है कि उनको कोरोना हो रेला है वो आरटीपीसीआर टेस्ट करो। आरटीपीसीआर मतलब रोज थोड़ी पी के कोरोना रोको, यह तुमका कळपा जाई। हर एक मनुष्य नेगेटिव असपा जाई, पॉझिटिव्ह म्हणतो कोरोना बी। शो मस्ट गो ऑन। जिंदाबाद जिंदाबाद।